सगळ्यांकाय नमस्कार. आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनलात पूर जनाकाय स्वागत. आज कसं म्हळ्यार पूर जना गोत्तशिलेची मुष्टीपोळो. मुष्टीपोळ्यांत कसं विशेष बा म्हळ्यार हो एक मिगेल बापा मान करचेशिलो एक बारीक अल्ट्रा सॉफ्ट मुष्टीपोळो. वो कितले वेळ तशी दवरल्यार म्हळ्यार सकाळी कांड दवरल्यार सांजे ताईं तशी आसता. वो कशी करची म्हूण पळया. हाका मिगेल बापा माल मेजरमेंट सांगता हांव. 1 पाव तांदळाक हांवें 2 पाव तांदूळ घाला. 1 पाव तांदळाक 1 मुष्टी उडदा दाळी. सो हांवें 2 पाव तांदूळ घाला देखून 2 मुष्टी उडदा दाळ घालता हांगा. ताका मुष्टीपोळ नांव म्हूण नांव येवच्याक कारण तशी काही पुरो मुष्टी लेखान घालचें. सो 2 पाव तांदूळ घालो, 2 मुष्टी उडदा दाळ घाली. आतां सांज चमचे म्हळ्यार सादारण 3 सांज चमचे म्हणचे आशिल्ले म्हळ्यार 1 टीस्पून म्हूण येता. सो 2 टीस्पून 1 पावाक 1 टीस्पून मेथी. हांवें 2 पाव तांदूळ घाला देखून 2 टीस्पून मेथी. हे तिन्नी भग घालचे आनी लायक करून धुवन घेवचे. समज एक 3-4 उदक काडून धुवन मागीर ताका भर उदक घालून एक 3 घंटे जो 4 घंटे तिंबोवन दवरचे. तिंबोवन दवरला हांव. आतां न्ही सांजे वाटूच तयार करुया. आतां पळयाची सोय. एक सोय हेच हे मुष्टीपोळ्याचें एक सिक्रेट. हाका 1 पावाक 1 मुष्टी सोय, तशी 2 पावाक 2 मुष्टी सोय. सोय म्हणून अशी अडचून 1 मुष्टी घालची न्हय, एक लूज अशी 1 मुष्टी दवरची. मागीर 1 पावाक 1 मुष्टी फोव. हांगा 2 पाव घाला देखून 2 मुष्टी फोव. तावळी 1 पावाक 1 मुष्टी उडदा दाळी, 1 मुष्टी फोव, 1 मुष्टी सोय घाला वेरी जाता आमी. आतां 2 मुष्टी फोव हांगा हांव रेडी करून दवरला. आतां आमगेलें वाटूच पुरो तयार जालें पळय. हें तिंबलां आतां 4 घंटे. अशान सोय कांतून रेडी करून दवरला 2 मुष्टी. आनी आतां फोव धुवन घेवया. थोडे उदक घालून फोव क्लीन करून 2 उदक काडून धुवन दवरचे. फोव सुरवे घालचे ना वाट्टितना. आतां फोव क्लीन करून दवरता. हांव वेट ग्रायंडरार वाट्टूच केन्नाय. तुमी मिक्सरार वाट्टिता जाल्यार हांतू 1 चमचे उडदा दाळी आनी फोव आनी हें कसं सोय 1 चिमटी चड घाली येता. ना जाल्यार 1 चिमटी तांदूळ उण केल्यार जाता. कशी जाता इदा म्हळ्यार मिक्सरार वाट्टतना चिकी निब्बर रावता. ओ इतले सॉफ्ट पोळो जावका जाल्यार हेच मेजरमेंट घालका. आनी तुमगो तसं फुडले जनान पुरो जनान हातान गुडगुडान वाटूच तें. तशी आमगेल बापा मानय तशीची. तेन्ना कांय भौशा 1 शेरा जेव करता आशिल्ली की गोतना इतलें भर रगड्यार बरी पीठ वाटिता आशिल्लीची. आतां एक लायक करून थोडे थोडे उदक घालून फ्लफी करून वाट्टू काय. थोडेच एक 2 मिनीट वाट्टून जातना हाका हांव सोय घालता. कांतून दवरले सोय पुराय घालून. आतां चिकी ही सोय वटू हे मिक्स जेव आनी आमी फोव घालू बाकी आसा. ती सोय घालून घेतली पुराय. हें आमी आमगेल्या म्हळ्यार सीजन आतां कितें वाटूचे टायमींग चड उण कोरका. कित्याक म्हळ्यार आतां जोर शेक सुरू जाला आमकां. आतां आमी चिकी लेट वाटू येतें म्हळ्यार एक सादारण एक चिके वेळ जाता सांजे एक 6-7 घंटे नंतर वाटल्यार सकाळी पोळ काडू समजता. थंडी वेळार चिकी वग्गी वाट्टून दवरयत. तशें आमी टायम आमगेलें एक सीजन आमगेलें हुनसाण पळोवन आमी आमगेले टायम एडजस्टमेंट करून घेवका. हें मुष्टी पोळ्या पीठ म्हूण न्हय, खंयचेय पीठय तशीची. आतां फोव हांव तावळ धुवन दवरलेलो. चिक गुळ अशी दिसता कांय व्हडना पातळ फोव न्हू ते वाट्टून येतना समजता. आतां अर्द वाट्टून जातरी पीठ म्हळ्यार अर्द न्हय जातरी फोव आमी धुवन दवरलेलो फोव घालला. आतां न्ही लायक गुडगुडान वाट्टू का म्हणटा पळय लायक स्मूथ जावन फ्लफी फ्लफी जाता अशी मुद्द मुद्द अशें तशी जावका पीठ. तशी गुडगुडान वाट्टू का मुष्टी पोळ्या पीठ. आतां हें पीठ जाल्लें पीठ हांव काडून घेतलें. आतां पळय तें ग्रायंडराक बरें पीठ लागलां. तें कितलें जाता तितलें आमकां काडचें. मागीर भरलें हाका उदक घालून धुवन काडचें. धुवन पिठ्ठा घालचें न्हय. 2 की 3 की ग्रायंडर पुटक करून धुवन आमी तें काडून घेवचें. तें उदक उड्डोवचें ना. म्हगेले बापा मान केन्नाय सांगचें आशिल्लें तें मुष्टी पोळ्याक जेवो उडदा पोळ्या जेवो आमी वाटिल्लें तें उदक धुवन काडलेलें उदक पळय उड्डोवचें ना. तें अशें करून काडून एक आयदनान घालून दवरचें अशें करून. पण म्हाका आनी थोडें पीठ अशी दिसता हांव आनी वापस थोडें उदक घालता. आतां हे 2-3 उदक काडलेलें धुवन काडलेलें एक आयदना भितर सेपरेट पिठ्ठा भितर घालचें न्हय. सेपरेट घालून पिठा वयर अशें करून धांकून दवरून सोडचें. हें हालोवचें ना हाका पडून. नेक्स्ट डे सकाळीं
फस्ट हांव हांगा चटणी वांटून घेतल्या. मुश्टी पोळ्याक मस्ट चटणी नंतर मुश्टी पोळ खावचें जायना. हांव एक लायक आल्ल्या चटणी केल्या हांगा. आतां ताका एक फण्ण घालता, मागीर पोळ काडचें तयार करुया. आतां घम परमळ आल्ला चटणी. आतां ताका एक फण्ण लायक एक करबेव ससम घालून नारळ तेलाचें एक फण्ण वयल्यान घालें म्हणजे जाल्यार सुपर जाता ती आल्ल्या चटणी. आल्ल्या चटणी जावका म्हणना, तुमकां कसं जावका तें खंयची चटणी जाय ती तुमकां खूश आशिल्ली चटणी कर येता. आमगे ती आल्ल्या चटणी फ्री ती मुश्टी पोळ्याक. एक पोळ्याक एक नमने चटणी म्हूण आसा आमगे ती. सो हें पोळ्याक आमगे ती आल्ल्या चटणी फ्री ती. आतां आल्ल्या चटणी रेडी जाली. आतां पळय आमी काली धुवन काडून दवरलेलें उद्दा, हें रगड धुल्लेलें उद्दा पळय आमी सेपरेट दवरलेलें तें उद्दा. आतां तें निवळ राबलां. आतां वयल्यान ताका पातळ उद्दा अशें पळय पातळ आसा पंदा गट्टी पीठ राबलां ताका. वयलें तें उद्दाक पुर्ती आमी अशें करून होबूर आड करून पुर्ती निवळ काडचें म्हणटा ताका. वयल उद्दा पुरो उड्डोवचें आनी तें पंदाचें गट्टी पीठ आसा पळय हेची तें हाका घालूं आसा. आतां पळय कलची कशी फुग्गून अद जावन सुकें जावन राबलां. इतें म्हळ्यार आमी हाका फोव घाला न्हय, तें देखून सुकें जालां. आतां आमी तें निवळ येयलां आसा पळय तें आतां आमी हे पोळ्या पिठा घालपाचें. हाजे निमित्त पोळ आनीक सॉफ्ट जाता आनी भारी टेस्टी जाता. हे आतां तें निवळ काडलेलें तें पंदाचें पीठ हांव म्हाका पुराय घालता. म्हाका चिके पीठ हांगा चिके सुकीशी दिसता आसा. थोडी उद्दा घाल्या की म्हूण, नाजाल्यार मुश्टी पोळ निब्बर जाता. हांव मीठ घाल न्ही. आतां पळय मीठ घालता आसा. बापा म्हणून रात्री मीठ घालून दवरचें आशिल्लें. म्हाका तें चिक्क्यामशी दिसता म्हूण हांव सकाळीं पोळ काडचे वेळार घालचें मीठ. आतां पळय चूर एक अर्द ग्लास उद्दा घालता. इतें म्हळ्यार हें पीठ चिकें सुक्की दिसता आसा म्हाका. आतां एक अर्द ग्लास उद्दा घालें. आतां मीठय घालां आमी. आतां लायक करून मिक्स करून घेवया हें पीठ. अशान पोळ्यांक आयली तापोवन रेडी केला. लोखंडाची पोळ्याक आयली जावं हांव नॉन स्टीक यूज करना खंयचे पोळ्याक. आतां एक दोन पीठ घालें मस्त पातळ अशी पातळशी करूनच बेगीन एक अशी जस्ट एक पतलायल्या अशी करची दवल्यान जस्ट. आनी हांव एक चिवूर तूप घालता. तूप जावका म्हणना तेल तूप मिक्स करून कसलें घालें तुमकां खूश आशिल्लें तेल घालें नारळेल तेल घालें एक चूर घालचें मध्यें तें पळय तो वट्टो पडता पळय तांत भितर एक चूर परंबळाक सुरवें नारळेल तेल लायलां हांव कायलीक. आतां पळय कशी वट्ट पडला पळय हेची सुपर सॉफ्ट भारी लायक जाता हो पोळो मुश्टी पोळो. थोडे जण सोय घालनाची म्हूण पुराय, थोडे जण फोव घालनाची ताजे बदलाक शीत घालताची म्हूण पुराय म्हणटाची. पण आमगे तांची स्टायल अशी म्हगेल बापा मान करची आशिल्ली पळय ताजी एक सॉफ्टनेस पळयाची. अशी पोळ काण आमी प्लेटार घालतना कळटा पळय तें कितलो अल्ट्रा सॉफ्ट पोळो म्हूण सांगून. असल सुपर अल्ट्रा सॉफ्ट पोळो तुमी पुरो जन कोण पळयाची. आनी म्हगेल बापा माल रेसिपी तुमकां इश्ट जालें म्हूण जाल्यार कमेंट सेक्शनान भितरी तुमगेले व्यूज शेअर करूं विसरू नकाची. तशीच म्हगेलें शेड्रसा कुकिंग चॅनल मुखार वचाक तुमगेले पुरो जनालय सपोर्ट असला मात जाता. ते देखून दय करून पुरा जन सपोर्ट करायची. तुमगेले फ्रेंड्स रिलेटिव्स सांगायची. थँक्यू फॉर वॉचिंग.